हिरडो हे वखदी फळ गोंयांत खूब दुर्मिळ जाला। चोर्ला घाटाचेर अशी वेचींग वखदी फळां मेळटात। ह्या हंगामांत जावपी हिरडो ह्या फळाक आयुर्वेदीक म्हत्व आसा। हे फळ जाणटे तशेंच नेणट्या पासतच्या वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर रामबाण उपाय थारला। पळयात आयुर्वेदाच्या खजान्यांतलोच एक हिरडो ह्या वखदी फळाचो स्पेशल रिपोर्ट। हे जे फळ हांव तुमकां दाखयता पळय हे जे हेका हिरडो म्हणटात आनी ह्यो हिरडो अशें फळ आसा की हे बहुगुणी उपयोगी अशें फळ। तुजे जे दातांचे आमचे प्रॉब्लेम आसा, जे दातांक जर कितें कीड लागली जायत हे दांत हेणे इतले क्लीन जाता हे घासल्या उपरांत तेजेर हे दातांचेर उपयोग करपाक शकता। हे त्रिफळा चूर्ण म्हणून हे रामदेव बाबा सुद्दां हे त्रिफळा चूर्णांत जे हिरडो आसा तो हे मुख्य घटक म्हणून हेजो वापर केल्लो आसा। हे त्रिफळा चूर्णांत अशा खुबशा औषधांनी हे जो वापर आसा, आयुर्वेदीक जे फार्मासीत जे वखदां आसा तेतून हेजो वापर केल्लो जाता। पोठान जर कितें जर पोट साफ जायना जाल्यार हे जर रात्रीच्या वेळार जर हे जो हिरडो जेवल्या उपरांत खाल्लो जायत मातसो जर तूं हे जावन जाल्यार सकाळीचें जे पोट जे आसा तें साफ जाता। अशा प्रकारचे बहुगुणी औषधी हे जे फळ आसा ते ह्या चोर्ल्या सारक्या भागाकूच मेळटा आनी अशें आमच्या गोंयांतूय भागाक मेळटा पूण ते रेर प्रमाणांत मेळटा। हे ह्या जंगलांत ते जास्त प्रमाणांत मेळटा खंयसर पळोवपाक। हे झाड व्हडलें जाता, जे बरें मोठें झाड जाता। हे पळय पळोवपाक शकता तुमी, हे झाड आसा तें एका झाडाक बरीं फळां लागल्या आनी आजून तेजो सिजन जावंक ना। एक नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत म्हटल्यार ही फळां जातली ती परिपक्क पिकोवन येतली आनी तेज्या नंतर ते जेजो वापर हे करूंक शकता। तशें भुरग्यांच्या औषधान पयलीं जी जाणटी बायलां आसलीं तेतून ती सुद्दां हेजो वापर करतलीं। आपल्या झरोवणीची वखदां म्हणटाले आमी तेका, झरोवणीची वखदां जी दितले तेतून हे वखदाचो मुख्य वापर हे करतले आनी तेका लागून हे जे औषध आसा हे औषध आतां सुद्दां फार्मासीनी हेजो हे मेळटा, आपलो चूर्ण मेळटा। ह्यो सुद्दां पोटान घेतल्या उपरांत पोट साफ आनी कितें अशें जे प्रकारी तक्रारी आहा, पोटान घास मारपाचे अशें कितें जे चावरी म्हणटात ते अशो प्रकाराचे तक्रारी सुद्दां ह्या औषधान बऱ्यो जाता। अशा प्रकारचे बहुगुणी संपन्न अशें हे फळ आसा आनी हे पावसाच्या दिसान हे जाता ही फळां आनी नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत ही पिकोवन परिपक्व जाता।